प्रिच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर नियाळ करता आसतना जायत्यो वस्तू आयज मनान येतात. आमी 5व्या सातोळ्यान आसा आनी 5व्या सातोळ्यान वाचपां जीं आसात ती मातशें लांब लांब, पूण आयचें पयलें वाचप आमी घेतलां तें मोटव्या आकारान वाचलां, कित्याक लांब वाचीत जाल्यार मीस व्हडलें जाता देखून. तशेंच आयज शुभ वर्तमान जें वाचलां, काल आमी तें वाचलेलें, ताचेर नियाळ केल्लो, आयज परतून तेंच घेतलां, दुसरें आसा तें घेवंक ना. नियाळ करता आसतना भाव भयणीनो, ह्या वाचपांतलीं जीं पात्रां आसात, कॅरेक्टर आसात, तांचेर एक नदर पयलेच मेळटा आमकां. लोकान सुजानाचेर मरणाचें फर्मण मारलें. लोक आसा, सुजाना म्हणटा ती एक अस्तरी आसा, आनी त्या उपरांत एक तरणाटो आसा, ताचें नांव दानियल. त्या उपरांत हे 2 जाण म्हातारे. तशेंच हे लोक परतून जे मेळ्ळले फर्मण मारपाक, तेच बरोबर सुजानाची आवय बापूय आनी तिचीं सोयरीं. भाव भयणीनो, हो सगळो नियाळ करता आसतना अस्तुऱ्यांच्या हक्कांचेर तावन म्हजें मन करीत भाशेन आमचे जमनीचेर गेलें. आयज आमची जमीन जी आसा, हे जमनीक सुजाना ही अस्तुरेक सोर करूंक जाता काय? हांवें प्रयत्न केलो आनी आमच्या आख्खे गोंयचे भुंयेचेर नदर मारल्यार म्हाका अशेंच दिसलें, आयज आमची गोंयची भूंय हे अस्तुरे सुजाना भाशेन जाल्ली आसा. हे जमनीन कांयच वायट करूंक ना, कसलेंच पातक करूंक ना, तरूय पूण फर्मण मारलेलें आसा. मरणाचें फर्मण आमचे जमनीचेर मारलेलें आसा. देख घेतलो जाल्यार आख्ख्या गोंयांत जायत्यो देखी आसात. आख्ख्या गोंया भोंवची न्हू, आमच्या चिखलीच्याच गांवांत या वयर विशाल मेगा मार्ट आसा, थंयसर सकयल जी जमीन आसा ताचेर वचून नदर मारा. पळोवंक ना काय तुमी? पळयलां कितें चल्ललें आहा थिंगा? पळयलां? नांव घेना हांव खंयचो बिल्डर आनी कोण डिवेलपर, नांव सायडीक दवर, तुमी जाणात सगलीं. पूण तोच तो लोक जो त्या वाटेनच्यान पासार जाला, सगळें पळयलां. ह्या दिसांनी थोड्या आमच्या ग्रुपांचेर पासून ताचे विशीं चर्चा जाता. पूण तोच तो लोक फर्मण मारून सोडलां हे जमनीचेर, हे भुंयेचेर फर्मण मारून सोडलां, मरणाचें फर्मण. आयज जे आमकां आमची भोंवतण दिश्टी पडटात, दोंगर दिश्टी पडटात आमच्या चिखलेच्या गांवांत, आनीक 2 वर्सां 3 वर्सां जाता म्हणल्यार हिंगा वयर येवन आनीक एक पावटी हांवें म्हणलेलें, आमची तोर जी आसा, उगडासा तुमकां एक पावटी हांवें तुमकां म्हणलेलें, आमची तोर जी आसा थंयसर वयर वचून आयज जी भोंवतणी आमची ग्रिनरी दिश्टी पडटा, आमची झाडां पेडां दिश्टी पडटात, आनीक थोड्या वर्सांनी तुमकां दिश्टीच पडची ना. सगळें कॉन्क्रीट दिश्टी पडटलें, सगळीं घरां बांदलेलीं बिल्डिंगां दिश्टी पडटलीं. दीस लागीं येतात आनी कित्याक लागीं येता? लोकान फर्मण मारलां. हो लोक जाणी सुजानाचेर फर्मण मारलेलें, ते कोण मुद्दम वचून सुजानाक धरून हाडूंक ना, वो तांचो इनवॉल्वमेंट थंयसर ना. पूण जेन्ना सुजानाक धरून हाडल्या, हे 2 जाण जे म्हातारे आसले, तांणी तिका धरून हाडली, तिचेर बोगलांटां घातलीं आनी सांगलें ती पुर्द्वारान सांपडल्या म्हूण. तेन्ना ह्या लोकान फकत आपलें मत दिलें, बोवाळ मारली तांणी, तिका मरण फावो, शास्त्रा प्रमाणे तिका मरण फावो. हें मरण फावो म्हणटा तेन्ना सारकी चवकशी करपाक घडये त्या लोकां मदलो कोणूच मुखार सरूंक ना. आयज घडये असलेंच जाल्लें आसा. आमकां चवकशी करपाची पडलेली ना, आमकां पडलेलेंच ना. कातरून वयतात झाडां वचून, दोंगर कातरून वयतात वचून, डिवेलपमेंट जाता. आनी तो डिवेलपमेंट कोणा पासत? कितल्या जाणांक आयज आमचीं घरां, आयज आमकां घरां जाय हिंगासर चिखलेचीं जीं कोण आसात, कितल्या जाणांक घरां उणीं आसात, कितलीं जाण तुमी रस्त्यार पडलेलीं आसात. रावपाक तुमकां आनीक घरां जाय देखून बांदया आनी घरां. हे वस्तुरेची सुजानाची कोणाक गरज आसली? हे लोकांक कोणाक गरज नासली. हे 2 जाण म्हातारे जे आसात, दानियल प्रवाद्यान जशें सांगलें, तूं तुज्या नश्टेपणान व्हडलो जाला. ताचें नश्टेपण, आदलीं सगलीं पातकां उगडास करतलो ताका. दुसरो आनीक एकलो म्हातारो आसा, तो जुदेव न्हय, हो जुदाचो न्हय, कानानचो. म्हणल्यार इज्रायल 2 भागांनी वांटलेले आमी जाणा, जुदा आनी इज्रायल. जाल्यार तूं कानानची सोसोत आनी तुका सुरोपायेन भुलयलो, लास्ट येयलो तुका.
आयज असले जायते उठलेले आसात जांकां आशा जाल्ली आसा आमचे जमनीची. ही जमीन विकून पयशे करपाक जाय ते आशा काबारूच जायना. ना काय तांचे लागीं आनीक बिल्डिंगां बांदलेलीं ना, आनीक प्रॉपर्टी डिवेलप करूंक ना. तांणी जायत्यो केल्यात. प्रॉपर्टी डिवेलप करून ताचेर पयशे करूंक ना, केल्यात. आशा वाडलेली आसा, आनीक जाय. आनी आनीक म्हणटा तेन्ना कितें, ही सुजाना म्हणटा ती वस्तोरी बरी वस्तोरी. ती असल्या कुडीच्या धंद्यान आसलेली वस्तोरी न्हू. पूण तरी पूण हे जे म्हातारे आसले तांची नदर ह्या सोबीत चेडवाचेर गेली. अ वर्जन, तिचो फायदो काडया. आशा जाली तिचे कुडीची. आपले कुडीचो धंदो करपी दुसऱ्यो वस्तोऱ्यो आसल्यो, नासल्यो न्हय. आनी हे जे म्हातारे आसा जांकां कुडीची आशा जाल्ली, तांच्यान कडेन थंयसरूय वचूंक जातालें. पूण ना, जें कितें वर्जन आसा, जें कितें बरें आसा, जीं कोण निवळ आसात, तांचेर तांची नदर सुरोपायेक भुल्ले. भाव भयणीनो, आयजूय अशें जाल्लें आसा. आमची जमीन जी आसा वर्जन आसा, बरी आसा. सुरोपाय दिसती पडटा जाल्यार हांगासर बांदया. प्रायस बरो मेळटलो, होंपतले बरें. आयज असलें घडलेलें आसा तेन्ना आमी खंय आसा? आमी घडये ते म्हातारे न्हय. आमी घडये लोकां भितर घडये आसात आसतलीं. कित्याक आमकां दिसती पडटा, पूण आमी कुड्डीं, आमकां दिसती पडना. आमकां भिरांत दिसता कितेंय उलोवन सांगपाक. आनी सगळेच घडये उलोवंक ना. ह्या वाचपान आमकां मेळटा एकलोच तरणाटो उलयलो आनी ताचे सवेन देवान पवित्र आत्मो जागयलो. आनी ताचे मदें जो पवित्र आत्मो जागयलो त्या आत्म्या वरवीं ताणें फकत एकूच वस्त सांगली. जें कितें घडटा हिंगासर, जें फॉर्मण मारलेलें आसा हे वस्तरेचेर, हांव तातूंत भागीदार ना. कित्याक लोकांन सगल्यांनी फॉर्मण मारला, हांव तातूंत भागीदार ना. आयज घडये ह्यो वस्तू पळोवन हो फकत एक एग्जाम्पल दिला. आमच्या गांवचो जो आसा विशाल मेगा मार्ट थिंगा सकयल आसा, ताचो एक एग्जाम्पल दिला. असलेच एग्जाम्पल आख्ख्या गोंयभर जायते आसात. तरणाटेय जायते आसात, पळोवपी जायते आसात. पवित्र आत्मो देव म्हाका दिसता सगळ्यां भितर जागयता. कित्याक ह्यो वस्तू आमकां आयज परतून परतून दिसती पडटा. सोशल मिडियाचेर शेअर जातात. आमी फकत आमचे दोळे घडये दुसरे वाटेन काडटा. आमकां पडपाक नाका हितून. आमकां हितून पडपाचें ना. म्हाका कित्याक पडलां? आनी कोणूय कोत्तलो आनी कोणूय करपाचोय ना. आनी करीतूय जाल्यार जे कोण हे म्हातारे आसात, आशेन भरलेले आसात, तांचे मुखार कोणाची पदवी चलना. कित्याक तांकां सगळे भियेतात. जशें दानियल प्रवाद्यान सांगलें, तुमी अशें इज्रायेलाच्या धुवा सवें करतात, तांचो फायदो काडटात. ती बाबडीं भियोन ओग्गी रावतात आनी तुमकां जाय तें करपाक दितात. पूण ही जावन आसा जुदाची वस्तोरी, जुदाची धूव सुजाना. आनी ती उठली आनी आपणाचेर जेन्ना फॉर्मण मारला तेन्ना तिणेंय बोवाळ मारली. आनी बोवाळ मारता आसतना कोणाक मारली? देवाक बोवाळ मारली. भाव भयणीनो, आयज आमची जमीन असलीच बोवाळ मारता. जमीन ओगी रावना. फाल्यां कोसळोन पडत जाल्यार मागीर आमी म्हणटलीं आतां कोसळोन पडलें आमचेर वयर. आमचे लागीं जीं घरां आसात त्या घरां वयल्यानूय पडटलें. आनी मागीर आमी म्हणटलीं हांव देव आमकां खास्त लायता काय? भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमानान हे वस्तोरेक जेजूशी हाडलेली. तसलीच सेम स्टोरी आपणाक फायदो काडूंक मेळना देखून, आनी त्याच बरोबर जेजूक त्रासान घालपाक जाय देखून, ताचेर कसलेंय बोगलांट घालूंक एक नीब सोदचे पासत तिका धरून हाडलेली. दुबाविरेत हांणी तिचो पयलो फायदो काडलाच आसतलो आनी मागीर तिकाच धरून हाडल्या विक्टीम कशी, जेजूक त्रासान घालपाक, सांपडावपाक. आनी जेजू तातूंतलो आपूण भायर सरलो तो सरलोच. तेच बरोबर ही वस्तोरी साल्वार केली, परद्वारान सांपडलेली वस्तोरी. तेच बरोबर हे जे म्हातारे आयिल्ले तिका घेवन तिचेर फॉर्मण मारूंक आनी जेजूक सांपडावंक ते एक एकलो उठून गेले. एक एकलो जो आपूण फातर घेवन आयिल्ले, पातकी खरें पूण आपूण फातर घेवन आयिल्ले, हेच फातर खरेपणी तांचेर मारपाक जाय आसले. आनी दानियल प्रवाद्यान तें करून दाखयलें. हे दोग जाण म्हातारे जे सुजानाक घेवन आयिल्ले तिचेर फॉर्मण मारूंक, परतें तांचेरूच तें फॉर्मण पडलें.
तिचो जीव काडूंक सोदताले, लोकांनी निमाणो तांचोच जीव काडलो. कित्याक फटकी रे ते. आनी आपणाची आस भागोवंक मेळना देखून जाय तसल्यो फटिंगपणां ते करताले. आयज पासून अशें घडटा जाल्यार खंयचे वाटेन आसांव आमी? आमी ते कुड्डे भेरे मोने जाल्ले लोकां मदें आसांव, वो आमी असलेच हे दोग जाण जे म्हातारे आसले, आपले आशेन सगलो फायदो काडूंक सोदतात, ते भाशेन आयज आमी आमचे जमनीचो आनी आमच्या ह्या दायजाचो फायदो काडूंक सोदता, लुटून खाता आमी. ओ घडये आमचे भितर आमी ह्या दानियल प्रवाद्या भाशेन, ह्या तरणाट्या भाशेन, जांचे भितर देव आयज पवित्र आत्मो जो आसा तो जागयता. तरणाटो म्हणल्यार फकत तरणाटी हातींच न्हू, ती कोणूय जावपाक शकता, पूण आमचो ताळो उबारपाक आमकां दम म्हणटा तो आसा काय? ओ आमी ती सोयरीं शेजारी सुजानाची आमी जाणाव, पूण आमी हेल्पलेस जाल्यात. आमचे लागीं साल्वार करूंक जायना. आमी रावता एक मिरेकल जातली आनी आमची धूव सुजाना साल्वार जातली. आमी रावता एक मिलाग्र जातली आनी आमची भूंय साल्वार जातली. अशें म्हण आमी रावपी हीं मनशां काय? कोणूय आमी जावं भाव भयणीनो, आयचे भेटेन आमी आमचें मन, काळीज आनी आमची भूंय उबारुया. कित्याक अत्याचार वाडत आसात आनी निसणटोन येयत आसा. जाल्यार जें नुस्तेंपण आमचें आसा, जी आशा आमची आसा, ताचे वरवीं हें निसणटोन आमचेर येना जावं. आयज जी आमी पावलां मारपाक जाय, आयज जो आमी ताळो उबारपाक जाय, आयज जे आमी गोवाय दिवपाक जाय, तें करूंक हे भेटेन आमकां जण एकल्याक कृपा आनी बळ फावो जावं.